ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवत प्रमाणममलम् प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्राधरानापरः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मिनट आए प्रेजेंटेशन। एक मिनट या प्रेजेंटेशन आपण शेअर करतो। ओके, सो हे महाभारताचे आणि महाभारतांत तशिल्ले म्हणटात पळय हे एक इतिहास मात्र न्ही, हें एक हिस्ट्री आमगेली म्हणटात पळय अशी विंगड काणी म्हणके न्ही। हें आयकल्यार ही महाभारताची काणी हाचेन आमगेलें हृदय परिवर्तन म्हणजे जातात, म्हणटात पळय ट्रान्सफॉर्मेशन जाता आणि हाचेन आमकां कशें की एक लायफा इन्स्पिरेशन मेळटा, गायडन्स मेळटा। हे महाभारताचे 18 पर्व आसा, कुरुक्षेत्राचे 18 दिवसां म्हणटात पळय युद्ध आशिल्लें, भगवद्गीतांत 18 चॅप्टर आसा। सो ह्या पुरा महाभारताचे आमी पळयल्यार इव्हेंट्स हें पुरो कशें कशें जाल्लेलें महाभारताचे एक एक पात्रा विशीं आयकल्यार पळय ते देवाल ओट्टू जावन ते संबंदीत आसा। चरितां रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरं पुंसा महापातकनाशनम। देवाल विशय देवाल संबंधित आशिल्ले विशय आयकल्यार कसले कश्ट आसल्यार ते परिहार जाता म्हूण। आणि हे महाभारतांतू ते दाखयलेलें आसा की धर्माक कोण रक्षण करता ती तांगेली चांग जाता म्हूण, आनी धर्माल कोण एगेन्स्ट आसा ती तांगेली विनाश जाता। कशी मनुस्मृतीन सांगिल्लें आसा, धर्म एव हतो हांती धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्म हतो वदेत। म्हळ्यार धर्माक हानी कोण करता तांगेल वय विनाश जाता म्हणून, आणि धर्माचे रक्षण कोण करता धर्मू तांगेल रक्षण करता। ताकाची धर्माचें केतने एक पालन कोरका मनुष्य जिवनांतू आनी धर्माची हानी करूं नज म्हूण तशें सांगिल्लें आसा। आनी ह्या एक प्रकारान आमगेले म्हणटात पळय आमकां कशें एक ज्ञान मेळटा। कुरुक्षेत्र तर ते महाभारताचें तें एक भायली रुपार वॉर आसा पुरो, जाल्यार हें पुरा विशय आमकां कळटा ते आमगेले म्हणटात पळय इनर वॉर, आमगेले भितर वयर आशिल्लें तें आमगेले दोश आवट आमगेलें तें एक युद्ध चलता आसता तांतू आमकां सहाय करता म्हणून। कसले की आमकां हांत दोखून भगवद्गीतेन सांगल्या म्हणके एवं बुद्धे परां भूत्वा संस्तभ्यात्मन आत्मनम जाहि शत्रुं महाभावो कामरूपम दुरासदम। हें आमकां कळ्ळें दिसता
एवम बुद्धे परम बुद्धवा म्हळ्यार आमकां एक सुपिरियर इंटेलिजन्स येता म्हूण. आनी हें आमी इंटेलिजन्स स्टेडीली एप्लाय करता ती तेन्ना आमकां तें इनर वॉर तें आमकां विंजोवचें साध्य आसा म्हूण तशें सांगिल्लें आसा. सो आतां आमी कुंती महाराणीले विषय संक्षिप्त रुपारी एक दोन तीन सेशनान ट्राय करूया कवर करच्याक. सो कुंती देवी तशी महाभारताची हांवें पळयल्यार ती एक ते सेकंड जनरेशनांत येता त्या महाभारताच्या पात्रांतू. ती जन्मांत येता आनी तिगेलें नांव पृथा म्हूण आशिल्लें आनी ती सुरसेन रायाक जल्लेली आशिल्ली. आतां सुरसेन रायाल एक भाव आशिल्लो कुंती भोज म्हणून, ताका चेडूं नाशिल्ली ती. ताकाच ही सुरसेन रायान पृथाक कुंती भोजरायाक तागेल्या भावाक दिल्लें म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी कुंती भोजराय ते कुंतीचे नगरीचे राय ताणें तिगेलें नांव कुंती दवरलें. आतां तशी पळयल्यार सुरसेनाक मातशें चेडूं आशिल्लीं ती. तातूंत एक पृथा कुंती देवीलो धाकलो भाव वसुदेव आनी वसुदेवाल पुत्र वासुदेव कृष्ण. सो एक लेकार ते आमी पळय येता की कृष्णाले बापसूले वासुदेवाले आक्का म्हळ्यार कृष्णाक आक्का कुंती देवी बापसूल मालगड बहीण म्हणटात पळय तशी. सो कुंती भोजी व्हड राय आशिल्लो आनी भारी धार्मीक जावन आशिल्ली तागेलें चरित्र. आनी तागेले घरकडे कोण धार्मीक जावन आशिल्ली राय आसता ती तांगेले घरकडे तांणी केदन्याची ऋषी मुनी जे नासले तांगेले स्वागत करता आसतात. तशींच ऋषी मुनी स्वागत करतना एक पंथा अशी जाता की दुर्वास मुनी तांगेले कुंती भोजरायले घरकडे येता. दुर्वास मुनीले आमी मस्त कशे कडेन काणी आयकल्या पुरो तर खंयच्या विशयार कोप येता. एक प्रकारार ते सांगिल्लें आसा की दुर्वास मुनी म्हळ्यार रुद्रालेंची एक प्रकाराचे अंश तो म्हूण. आनी रुद्राक कशी कोप येता तशींच आमी दुर्वास मुनीले पळय येता की कोप आसता म्हूण. सो दुर्वास मुनी नासतना कुंती भोजरायो तागेले ते पुराचे म्हणटा मेनली ते खाण जेवणाचे ते कसं ते सर्विसीस पळय ते अरेंजमेंट करचें ते पावोवचें ते पुरा समज जावचे खातीर इनचार्ज कुंतीक करता. कुंती एक्चुअली आमी पळय येता की एक सान प्रायर देखूनच ती कितले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवचे तयार. म्हळ्यार हे प्रायर आमी अशा पुरो की ते एक टिनेजर म्हणटात पळय सान प्रायस ती जाल्यार तिगेली ते एक मेच्युरिटी अशी आशिल्ली की तागेले कुंती भोजरायाक तिगेले एक विश्वास आशिल्लो की कसने एक म्हणटात पळय एक कसने एक व्हड जावन अशी कसं रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ल्यार वय ती खंडीत त्याच्या अंग रुपार करता म्हूण ते बापसूक तिगेले विश्वास आशिल्लो. आनी विंगड ऋषी मुनी पुणी अडना दुर्वास मुनील सेव करचें म्हळ्यार सुलभ काम न्ही. व्हड व्हड जन वय लागीं वचच्या पित्त आशिल्लीं ती. कसं जाल्यार की कुंती देवी पळयता एक पंथा वोर न्हू तांकां प्रसाद दितना तांणी घेयनात के कोपान नाक म्हणटा की. आनी एक पंथा कसं वोरून दिल्यार खंयची वस्तू प्रिपेर कर न्ही त्या निमगे दितात हे आयटम नावे हाजी म्हूण. आनी तांणी एकदम पॉवरफूल आशिल्ली ती. कसं चुकून गेल्यार आनी आमकां तसो दुर्वास मुनीन कितले कडेन ते श्राप न्ही दिवचे आसा खंयी चुकल्यार. सो इतली ते म्हणटात पळय सुलभ न्ही आशिल्लें कुंती देवीक. जाल्यारीची तिने बापसून सांगिल्लें आनी ते गोत्त आसा की धर्मार आसून रायाले ते ऋषी मुनील सेव केल्यार तो व्हड विशय म्हूण. सो अशी तांणी पुरा व्हड ऋषी मुनील सेव करता आशिल्ली ती. आनी कुंती देवील हेंच एक आशिल्लें की हें कार्य केल्यार ऋषी मुनील सेव केल्यार आनी कसले तांतूं कश्ट आसल्यार तें एक सहन करून घेवका कसलें की तें एक चांग विशय म्हूण धर्मा विशय म्हूण. आनी फलस्वरूप ते दुर्वास मुनी तांगेले मुखारसून विंगड मुक्कामा वतना कुंती देवी तांणी ऑब्जर्व केलेलें भारी खुशी जाता तांकां. कितली सान प्राय चली कितली मॅच्युरिटी आसता गेल्या म्हूण आनी कितली चांग रुपारी हांव म्हगेल नेचर म्हळ्यार दुर्वास मुनीक गोतच तांगेलो स्वभाव म्हळ्यार सादारण म्हणटा कोणीय तांगेले लागी येना ती जाल्यार ही कांय कोप्पन नासी. इतली चंदकोर न्हू ते डेली कसं करचें आशिल्लें तें केलें ना. आनी इतले खुशेर आसता दुर्वास मुनी की भायर वतना कुंती देवीक मनस्पूर्वक जावन आशिर्वाद दिता. आनी कसं एक व्हड विशय दिता म्हळ्यार तांगेले ते पॉवरफूल आशिल्ले तांगेले तपोबला शक्तीन ते अथर्व वेदा देखून मंत्रोच्चारण
शिकयता आनी सल्प एक मंत्र दिता तिका. आनी कुंती देवीक सांगता हें मंत्र पुरो आसा आसा एक एक देवताल आसा हें तूं मंत्रोच्चारण केल्यार त्या देवताल आवाहन कोर येता आनी त्या देवाल आवाहन कोर न्हू त्या पर्टिक्युलर देवता तुमी खंयच्या तुमी आवाहन केलेलें आसा आपयलेलें आसा त्या देवता देखून तुका पुत्र प्राप्ती जातली म्हूण. सो हें एक म्हणटात भारी एक ग्लोरियस ब्लेसिंग्स देवताल दर्शन घेवचें आनी तांगेल हस्तून पुत्र प्राप्ती जावची म्हळ्यार दिव्य जावन आशिल्लो तो एक विशय. सो दुर्वास मुनीन एक भारी एक व्हड आशिर्वाद दिलेलो आसा म्हूण पळयता. जाल्यार ह्या पंथाक आमी पण डिस्कस केला म्हणजे ती एक म्हणटात पळय टिनेजर सान प्रायसची ती आनी मॅच्युरिटी आशिल्ली वय जाल्यार ती क्युरियोसिटी वय आशिल्लें कसं की एक व्हड विशय न्हू कसं की मंत्र उच्चारण केल्यार देव येता. सो ते कसं की क्युरियोसिटी आशिल्ली आनी ते सिरियसनेस गोत्त आशिल्लें एक लेखारी जाल्यार म्हणटात पळय एक्झॅक्टली कसं जातलें म्हणून ते काय एक मनात एक टिनेजर क्युरियोसिटी असता म्हण प्रायसान वय न्हू कितें मॅच्युअर आसल्यार वय ताका एक दिवस सुर्या पळयता ना ते तिका मनांत येता दुर्वास मुनीन सांगिल्लें स्तोत्र आनी तें उच्चारण करता आनी तें उच्चारण केलेलें फलस्वरूप फुडले सूर्यदेव प्रकट जाता तिगेले मुखार आनी हें ती तिगेलें प्रायवेट रुमांत आशिल्ली तेन्ना सूर्यदेव येता ती आयिल्ली दिसता एकदम मनान ती पांय पडटा आनी 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 ती सांगता सूर्यदेव म्हणटात पळय हांव अशींची म्हणटात पळय हें मंत्र उच्चारण केलेलें म्हगेलें मनांत ना आशिल्लें की तूं येवन प्रकट जावका म्हणून सो म्हाका क्षमापण कोरका हांव तेशी मनांत तुका सांग की आयिल्लें त्या मंत्रांनी हांव उच्चारण केल्लें म्हगेलें अशें तुका अप्रकट करचें तसो पुरा मनांत नाशिल्लें म्हाका क्षमापण कोरका म्हणून तेन्ना सूर्यदेव सांगता की हें तूं केल्या कसन तें मंत्र आसा पळय ते एकदम रेर अशी कोणालें हें शक्ती ना की हें मंत्र उच्चारण करून म्हाका आवाहन करचें एक व्हड विशय आनी दैवताक आवाहन करून आपयल्यार ताची फल प्राप्ती जाताचीची आनी हें साधारण मटाचें मंत्र न्ही हें आव्हान अशें आसा की तें आव्हान केलें दिसता हांव येवन तुका पुत्र वरदान दिवका म्हूण सो ताचें फल तें रिजल्ट तें मंत्रोच्चारण केलेलें खंडित तुका प्राप्त जातलें म्हूण कुंती देवीक इतलें भंय करता कसलें कितें केलें वार्डेक जायनी एकदम स्कॅन्डलस जातलें न्हू सांचेल्ली वार्डेक जायनी आनी एक पुत्र आसा म्हळ्यार जाल्यार सूर्यदेव सांगता हे मंत्रान ते पावर आसा आनी ते पावर तूं अनलिश केलेलें आसा म्हळ्यार तें उच्चारण जालना त्यात आनी ताजें हांव प्रकट जाल्ला आनी ताजे ते इफेक्ट येतलेंची सो हांतू कसलें विंगड उपाय ना म्हूण तशें सूर्यदेव सांगता आनी अशीं त्या देवताक म्हणटात पळय कॅज्युअली आवाहन करचें जायना सो हें एक भारी एक सिरियस सिच्युएशन जालां म्हूण खंयचे एक साधारण मटाक मनुष्य रुपान आशिल्लें कोणी कसं एक मंत्रोच्चारण करून देवता आवाहन करचें म्हळ्यार भारी व्हड विशय तो म्हळ्यार आमकां कल्पना वय करचें जायना की कुंती देवीन तें दुर्वास मुनीलें ब्लेसिंग्स मेळ्ळी तिका कसन तें एक पावर आशिल्लें तेगेलें म्हूण सो सूर्यदेव बापायक सांगता तूं हें रिजेक्ट करचें जायना मंत्राची एक पोटेन्सी आसता ते एक पावर आसता खंडीत तुका दर्शन जाल्लेलें आसा जाल्यार हिची आतां हें फलस्वरूप तूं चार्डाक स्विकार करता म्हूण सो तेशें जाताना मागीर तें दिव्य रुपारी ताचें फल जाता आनी एक म्हणटात पळय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड अद्भुत जावन आशिल्लें एक चेडूं कवच आवटू कुंडल आवटू ताका प्रकट जाता कुंडलान तागेलें कान्नाक तें एक कुंडल आशिल्लें ताका कर्ण म्हूण तागेलें नांव आसता आनी चार्डाक पळोवन तिका भारी खुशी जाता जाल्यार हिची त्या मनांत तिगेल्या आस्ताची की वार्डेक जायनी सांजचल प्राय हें चार्डाक म्हगेलें आसल्यार कसन जातलें म्हूण कोण बिलीव करतलें हांव सांगल्यार की सूर्यदेवान आशिर्वाद हांव मंत्रोच्चारण केलेलें पुराय जाण म्हणटलीं आनी कशें की फट्टी मारता आसत म्हणटात पळय बदक कशें की जाल्लेलें आसा जाल्यार तें म्हणटात पळय निप्पोच्याक हें पुरो काणी सांगता ती सूर्यदेव हें तें म्हूण आनी ती कोणी साधारण व्यक्ती न्हय न्हू ती कुंती पुजाल धुव ती तांगेल्या राजघराण्यांत कसलेंय जाल्ल्यार ते तांगेले घरा मात्र न्ही तांगेले सगळे राज्या खातीर तो विशेश जावन आशिल्लें तें एक म्हणटात पळय परिस्थिती निर्माण जाता यथा राजा तथा प्रजा म्हणटात पळय एक कशें की सगळ्यांची रायन तांगेले सगळे राज्याचें
म्हणटात पळय एक रेप्युटेशन तांगेले एक मर्यादेच विशय जाल्लो. सो तिका म्हणटात पळय हेवी हार्टान दुख्ख आसा जाल्यार खंडित तिका त्या चार्डाक दवरून घेवचें जायना आनी पब्लिकली तीन कोणाक दिवचेक जायना. ताका ती त्या बॉक्सान तूं म्हणटात पळय सिक्रेटली घाल न्हू त्या चार्डाक न्हंयन तूं सोडता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी आमी ह्या लेक्च्या पुरो ह्या एक पॉयंट येवच्या पुरो की सूर्यदेवानी अशी गुप्त असूनय हें इन्सिस्ट कसले केलें चार्डाक घेवं का म्हूण मंत्रोच्चार केले फलस्वरूप वय जाल्यार आनीक ताजी वय कसं मोक्षी काणी की वय खंडित असते जाल्यार की हे कर्ण आशिल्लो पळय तो फुरे जन्मान तूं दंभोदभव म्हूण एक राक्षस आशिल्लो आनी ताणें सूर्यालें मस्त सकट तपस्या करून ताका ते शंकसीत रुपार सांगतात ती काणी एकदम व्हड म्हळ्यार एक सेशन त्या काणीरी काडी येता जाल्यार दंभोदभवाक शंकसीत रुपार सांगचे जाल्यार तो मागून घेता ताका म्हणटा चिरंजीवी जावपा म्हणून जाल्यार ते सूर्य सांगतात जायना तशी जाल्यार तो कवच निमगून घेता सहस्र कवच निमगून घेता आनी ते एक एक कवच अशी आसूं का की कोणी ते काडल्यार वय तो तोची कोण काढ ते कवचा मारता पळय तोची तागेले मृत्यू जातले म्हणून सो दंभोदभवान मस्त सकट तपस्या करून सूर्यदेवाक प्रसन्न करून हें पुरा पावन घेतिल्लें आसा सूर्यदेवाक चिरंजीवी जावचे ताका हें दिनी जाल्यार ताणें ते निमगेले सहस्र कवचाचे ब्लेसिंग्स ताका मेळटले आनी तागेलें नांवय दंभोदभवाल मुखारसून तागेलें नांवय सहस्र कवच जाता सो मुखारसून हें काणी म्हणटात पळय कट टू फॉरवर्ड लास्टार कशें जाता म्हळ्यार नरनारायण ऋषी येता ती आनी नरनारायण ऋषी तागेली लढाई जाता त्या पुरा सकट जाता तूं आनी हजारांतू 999 कवच नरनारायण ऋषी तांणी काण सोडतात तागेले ते फायट तांगेली कशी लढाई जाता ताजे मस्त डिटेल्स आसा जाल्यार आमी आयच्या सेशनात डिटेला वचना ती आनी एक कवच आसतना तो सहस्र कवच आशिल्लो दंभोदभव अपास सूर्याल्या वचून शरण घेता की तूं म्हगेलें रक्षण करता म्हणून आनी देवताचे नाल्यार कोणी रक्षण केलें शरण आयल्यार तांणी सोडून घालना ती तो नरनारायण ऋषी खंय येता ती तेन्ना सूर्यदेव सांगता की तो म्हगेलें शरण आयिल्लो आसा तेन्ना म्हाका ताका म्हणटात पळय तुमकां दिवचें जायना म्हूण ते नरनारायण ऋषी थंय देखून वता ती आनी स्वल्प काळा खातीर तो दंभोदभव राक्षस आसा पळय सुर्या लोट्टू आसता सूर्यग्रहांत आनी ताचे निमित्त थंय दाबिल्ले निमित्त तागेल्यान तूं मस्त चांग गुण येता सूर्यदेवा लोट्टू संगा निमित्त जाल्यारीची मुखारसून हें काणी मुखारसून वरका वयना देवा लील न्हू ताकाची सूर्यदेव त्या दंभोदभव राक्षसाक एक कवच आशिल्लें हें कुंतीक तो पुत्र रुपार दिता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तांकां गोत सूर्यदेवाक की मुखारसून तेंची नरनारायण ऋषी आशिल्ले तांनीची कृष्ण आनी अर्जून जावन येता ती म्हूण आनी त्या प्रकारार आमी पळयत तें हें फुडें जन्माचें तें कशें कनेक्शन आसा आनी कुंती त्या एक पात्रांत तूं तीन हें एक म्हणटात पळय तिगेल देवान तिगेल एक उपयोग करून दिलेलो आसा हें लिला मुखारसून वचून द ब्रॉडर प्लॅन इज ऑफकोर्स धर्म संस्थापनार्थाय पुरा कशें एक जावन आशिल्लें तें एक दुष्ट शक्तीच विनाश सो त्या प्रकारारी आमी ह्या विशय पळयत आनी आमगेल मनांत हें येवचें पुरो की कुंती देवीन अशींची ह्या पॉयंटार आमी एक 5 मिनिट्स रिफ्लेक्ट करुया की कुंती देवीन अशी चार्डाक सोडून सोडलें ना खंडीत न्ही आमी पळयत ते सर्कमस्टान्सीस एक पळयत आमी त्या टायमाची सोसायटी कितली कन्झर्वेटीव आशिल्लें ती टिनेजर आशिल्ली सांज आशिल्ली वर्डीक जायनी एकदम स्कॅन्डलस जाता आशिल्ली तीन चार्डां धरलेलीं जाल्यार सो एक्चुली प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल आशिल्लें कशें येता तूं मुखारसून वचचें आनी सूर्यदेवाकय तें दंभोदभवान तें मुखारसून व्हरचे खातीर तो भारी ताका आशिल्लें ताकाय गोत आशिल्लें नरनारायण ऋषी कृष्ण आनी अर्जून जावन येता ती मुखारसून तें कुरुक्षेत्र युध्द जावचें आसा आनी तांची नरनारायण ऋषी त्या दंभोदभवाक ह्या जन्मांत तांणी ताका मारतलीं ती म्हूण सो सूर्यदेवानय ते पुत्र रुपारी दंभोदभवाक कुंतीक प्रदान करून सोडून दिलेलें आसा सो कर्ण आमी पळयल्यार तें सहस्र कवचालें एक कवच आशिल्लें ताका कर्णान जन्मान तेन्ना तागेलें तें एक कवच आशिल्लें आमी म्हूण पळयत आनी तें कुंडल आशिल्लें तें अदितीन हावसून अदितीन ताका दिलेलें आसा म्हूण तातूंत कशेंय ताका जाल्यार तें ऑटोमॅटिकली हील जाता तशें तें एक पावरफूल आशिल्लें सो हें ब्लेसिंग्स आनी स्पेशली इयरिंग्स घेवन कर्ण जन्मांत येता म्हूण सो कर्ण तो एक राक्षस आशिल्लो दंभोदभव तें
कुंतीक वय आश्चर्य जाता की चारडाक एक जगता नाची एक कवच आनी कुंडल कशी आसा म्हूण. जाल्यार आमी पळयली ती परिस्थिती अशी आशिल्ली. ताका ती शांग कोन्न एक तें बॉक्सान दवरता ताका मस्त सकट वज्र इत्यादी तें पुरो दवरता. कसं जाल्यार की कोणाक हें चेडूं मेळटलें तें रिव्हरांत तूं न्हंयत फ्लोट जावन त्या सायड वताना ताका तागेले पालन पोशणा खातीर दुडवाचे विचार करता म्हूण ना. तितली सकट तीन वज्र माणिक पुरा ते बुट्टेंत दवरलेलें आसा की कोणाक हातांत येता तांकां सगळें जल्मांत तूं लायक कोन्न ते म्हणटात पळय फॅसिलिटी करची तशी त्या तिनं व्यवस्था वय कोण दिलेली कोण खंडिताची त्यावेळी म्हणटात पळय कांय प्रॉब्लेम जायच ना आणि ते कोणाक मेळटा तो चेडूं तांकां काय कळटलें की हो खंयची एक चांग फॅमिली दोकून येयली नाजाल्यार इतली वज्र भांगर ओट्टू कोण हे चेडूं येतले न्हय तूं म्हूण. सो तीन तें सगळें तें एपिसोड अशें पळय तिगेले प्रेग्नेन्सीचे गर्भांत आसतना भारी सिक्रेटली दवरलेलें. ते एक एकांतांत एक कडेन तिगेले कोण एक विश्वसनीय दासी आशिल्ली तिगेले ओट्टू मात राबिली ती आनी हगूर जावन आशिल्ली पळय खंय ती पब्लिकांत भायर येनाशिल्ली ती आनी ते म्हणटात पळय चारडाक सोडतान वय तिणें मस्त सकट ते प्रार्थनास महाभारतांत कुंती देवीन करचे वायू करता ताका ते रायट डायरेक्शनान तूं ताका व्हरी म्हूण वरुण देवाक करता की न्हंयत आसूं तूं उदका देव तूं तागेलें रक्षण कोरता तुगेलें तें सान न्हंयत पाळ आसा ते चांग रुपार ताका चांग एक आश्रय मेळचे तसो वेवस्थ करूं सुर्याक प्रार्थना करता हो तुगेलो पुत्र तूं खंडिता रक्षण कोरता नारायणा प्रार्थना करता तो अशी पुरा म्हूण प्रार्थना कोर न्हू ते चारडा सोडटा ती म्हूण आमी पळयत. सो आउट ऑफ सायट म्हणून सांगयता जाल्यार तिगेले मनांत केन्नाय एक ते कर्णाल विशीं उडगास आशिल्लो आनी ते हगूर तें वायू देवालें वरुण देवालें सूर्य देवाल प्रभावान ते बास्केट वचून ते एक रायट जाग्यार वचून पावन एक चांग पॅरंट्स जालें हें म्हूण आमी पळयत एबँडन म्हूण सांगू जायना चारडाक वय एक लेकार पळयल्यार तशें दिसचें पुरो जाल्यार त्या टायमार सर्कमस्टान्सीस कन्झर्वेटिव्ह त्या पुरा पळयल्यार तिणें चांग रुपार वॉट एवर बेस्ट दॅट कूड बी डन इन द सिच्युएशन शी हॅज डन म्हूण आमी तशी पळयत म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी तिणें केन्नाय प्रार्थना करचें आशिल्लें ते चायल्डाच्या बरेपणा खातीर आनी तिणें प्रार्थनाच फलस्वरूप पुरा देवतालें रक्षणा स्वरूप ते चेडूं एक चांग एक परिवारा वचून पावता आनी तिका कुंतीक कश्ट आशिल्लें वय केन्नाय ती विसरनी तें भारी कश्ट आशिल्लें तिका जाल्यार तिणें तें डिसिजन त्या टायमार घेवका पडलें पळयत. तशींची मुखार सून पळयल्यार भीष्म आसा पांडूक कुंती लोटू वाटेक करून घेता कसं जाल्यार की भीष्म देवाक ते मुखार जावन सक्सेशनाचें क्रायसीस नाका आशिल्लें कसं जाल्यार ताका गोत आशिल्लें ते विचित्र वीर ह्या टायमार आनी जाल्लेले एपिसोड्सा निमित्त भीष्म देवाक ते राजपरिवार तो एडमिनिस्ट्रेटर आशिल्लो ताका तसल पुरो आपास नाका म्हूण ताकाची पांडू लग्न कुंती देवी वट करता दोन्ही वार्डिके करता माद्री वटू सो माद्री एक प्रकार ज्युनियर वाईफ म्हूण येता पांडूल मात तांकां चेडूं नाशिल्लीं कसं जाल्यार की एक पंत पांडून ते हंटिंगा वताना ते क्षत्रीय जावन आसा म्हळ्यार तांणी ते रानां वचून ते फुडें ते प्रॅक्टीस करच्याक आनी ते प्राण्याक मृगांक आनी तांणी मारचे आशिल्लें ते दॅट्स अ पार्ट ऑफ क्षत्रीय कल्चर तेन्ना सो तेन्ना एक पंत तांणी ते मृगां मारतना एक्चुली ते मृग आनी तागेले बायल तांणी संबंध करता आसतना ताणें मारलेलें पेट्टा जेवन ते मृग ते ऑर्डिनरी न्हय आशिल्लें ते किंदम ऋषी म्हूण तो एक ऋषीवरी आशिल्लो आनी ताका मारलेलें पेट्टा त्या मोमेंटार तांणी केन्ना युनियनांत आशिल्लीं तांणी ओट्टू एक संबंध करता आशिल्लीं ते दोग जन ते ऋषी भायर येताना श्राप दिता तूं मुखार सून खंयचें एक कोणालें एक ओट्टू तुगेलें बायलेर तूं संबंध पावल्यार तुका मृत्यू जातली म्हूण सो हें एक म्हणटात पळय असल परिस्थितीन तूं तागेले वार्डीक जाल्ल्या मात पांडुले आनी आतां चेडूं जावका मुखार सून त्या राजपरिवार राज्याक मुखार सून वचच्याक जाल्यार ताका अशी श्राप मेळटा की ताणें तागेले बायले वटू कांय संबंद दवरचे जायना ताका भारी एक दुख्ख जातें कारण की कसं हांव चुकून गेल्लो आनी तांणी पश्चाताप एक रुपारी तो सांगता की म्हाका आतां रानां वचूका म्हूण सो कुंती देवी माद्री देवी आनी पांडू तांणी पश्चातापा रुपारी तांणी हांगा वता ती रानां वचून राबता ती आनी एक तपस्वी जावन एक जीवन करता ती भारी एक सिंपल वानप्रस्थ म्हणटात पळय तपस्वी जावन एक जीवन करतात आनी हांगेले स्वभाव इतलो चांग आशिल्लो
तांणी कळटा की पांडुल कसन एक परिस्थिती आसा म्हूण ताका तांणी कांय एक खंयच्या रुपार कंप्लेन करना ती कुंती जावं माद्री जावं आनी तेगजन भारी एक चंद रुपार चांग रुपारी ओटू राबता ती म्हूण सांगिल्लें आसा जाल्यार ती तशी तपस्या करता सिंपल जावन आशिल्लें जिवनांत तूं पांडूक तागेलें राज्य ओटू तें प्रीत आशिल्लें आनी भीष्म देवाल मनांत तूं कशें नाशिल्लें ताका गोत्त आशिल्लें की राज्यान तूं मुखार सून जेवच्या खातीर चेडूं जेवका कोण हें राज परिवार मुखार सून वरयता म्हूण तेन्ना ताका अशी मनां येतकी कशी वेदव्यास देवान अंबिका अंबालिका ओट्टू तें एक मुखार सून जेवच्या खातीर कशी तें एक प्रयोजन कोन्न दिलेलें आसा तशींच ही हांव मनां वचून कोणें ऋषिवर्यांक आपोवन कुंती आनी माद्री काही चेडूं जावच तशें तांगेले आशीर्वाद प्राप्त करून घेवेत म्हूण तो तसले एक मनांत विचार येता आनी तो कुंती देवीला वचून ते सांगता की अशी म्हगेलो एक मनांत विचार आसा की चेडूं जेवका वय कसले की मुखार हें राज्य वचूका जाल्यार म्हगेल परिस्थिती म्हाका श्राप मेळिल्ले निमित्त कसले करूं जायना ताका वेदव्यास देवान कशी अंबिका अंबालिकाक त्या प्रयोजन कोण दिलें नाशिल्लें चेडूंक तशी आमी लेखीत की खंयचे ऋषिवर्याल आशीर्वाद घेवयेत म्हूण तेन्ना कुंती देवी सांगता ना मागता तूं मुखार सून वचनाका म्हूण तिका तें आयडिया लायक जायना तिका आनी पांडू रिस्पेक्ट करता की जायता तुका हें आयडिया लायक जायनातल्यार हट ना हांव तुका ताजे मुखार सून हांव डिस्कस करना जाल्यार तो सांगता म्हगेलें मनांत आसा की आमकां चेडूं वचूं म्हूण आनी पांडू तेन्ना खंयची एक उपनिशदाची काणी सांगता खंय की एक चेडूं नाशिल्लें एक रायाक आनी तागेली मृत्यू जाता म्हूण आनी मृत्यू जाता आनी चेडूं नासल्यार ती बायल वचून तें मृत शरीर आलिंगन करता खंय ते रायाले आनी त्या रायाला इतले तें एक शक्ती आशिल्ली पोटेन्सी आशिल्ली की तें मृत शरिरा वटून आलिंगन करताना चेडूं जाता ते राणीक आनी मुखार सून त्या राज्य मुखार सून वता आनी पांडू सांगता ते मेगेल तसल राया म्हणजे मेगेले कांय मिस्टिकल पावर ना म्हळ्यार तो एक प्रकार तागेले एक सेंटिमेंट तागेले भावना सांगता की कशी पुणी कोण एक चेडूं जावं म्हूण तागेले कुंतील आनी माद्रेल मनांत घालता मेगेल ती एक इच्छा आसा कुंतीक म्हणटात पळय पांडूल मनांत कसं आसा म्हूण त्या मना वता आनी तिणें हो विशय केन्ना सांगनाशिल्लो जाल्यार ती सांगता की म्हाका सांत प्रायेरीची हें दुर्वास मुनीन तेगेले एक आशिर्वाद आसा आनी म्हाका ताणें कितले की सकट मंत्र दिलेले आसा ते मंत्र उच्चारण केल्यार हांव देवता आवाहन करून ताजेन पुत्र प्राप्ती करूं येता म्हूण पांडू कितली खुशी जाता हें आयकून तागेले कसन की एक मनाल विशय आशिल्लो न्हय आनी हे साधारण विशय न्ही ताका इतली खुशी जाता की हस्तिनापुराक असल चेडूं युवराज जावन मेळटली खंयची देवाल दोखून डायरेक्ट देवतालें चेडूं हाचे की व्हड आमगेले राज्या खातीर कोणी श्रेश्ठ जावन आशिल्लें चेडूं प्राप्त जावचें साध्य आसलें म्हूण भारी खुशी जाता पांडूक तांणी ह्या पुरा विशय डिस्कस करता ती आनी तांणी ओट्टू मेळून प्रार्थना कोरून तांणी दोगांयजाण ओट्टू बसून प्रार्थना करची आशिल्ली तपस्या करची आशिल्ली आनी ते एक रायट समयार तें प्रार्थना करून देवताला आवाहन करचें म्हूण तांणी तें प्लॅनिंग केलेलें सो सुरेख तांकां दिसता की हस्तिनापूर म्हळ्यार एक धर्मिश्ठ जावन आशिल्लें राज्य जावका ताका धर्म कोणाक गोत्त आसा धर्मार चलची तशी कोण आसा तशें एक आमकां एक चेडूं जावका म्हूण ताका धर्मदेवता आपयता धर्मराज और यमराज तागेलें आवाहन करता ती आनी तागेलें आवाहन करून एक पुत्र प्राप्त जाता आनी व्हड एक सेलिब्रेशन जाता ऑफकोर्स तो युधिष्ठीर राय सो युधिष्ठीर म्हळ्यार कोणाक शेक करचें जायना स्थिर जावन आशिल्लो वर्चस्व चांग गुण भारी एक शिक्षीत जावन आशिल्लो पुरा वेद गोत्त आशिल्लो तसलो तो एक युधिष्ठीर राय तांगेले मनांत आशिल्लें कोणाक धर्म गोत्त आनी एक धर्म पालन करतलो आनी तांगेले प्रजाक धर्मा लेखार व्हरतलो तसलो एक चेडूं जावका आनी त्या प्रकारार धर्मराज यमराजाले ते आशिर्वादान तसलें एक चेडूं जाता म्हूण सांगिल्लें आसा सो आमी एक ओवरऑल ब्रॉडर रितेर पळयल्यार म्हणटात पळय मॅक्रो लेवलार पळयल्यार हें कॉस्मीक प्लॅन आशिल्लें एक्चुली कसं जालें की कृष्णान अवतार घेतिल्लो आसा आनी केन्ना कशी एक म्हणटात पळय प्रायम मिनिस्टर आयले तागेले सेक्रेटरी असिस्टंट तागेले सगळे एंटुराज येता न्हू IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर फॉरवर्ड पार्टी बॅकवर्ड पार्टी सुरे अरेंजमेंट करचेक ताका हेल्प करचेक तशींच कृष्णान हे अवतार घेताना कोण कोण संबंदीत देवी देवता तांकांय रेडी आसूंक आशिल्लें भुलोकारी तागेले सहाय करचे खातीर
सो दिस वॉज अ पार्ट ऑफ द कॉस्मिक प्लॅन की देवतांक हांग जन्मा येवन देवा सहाय करचेक म्हूण. सो त्या प्रकारान आमी पळयत हें देवता जन पुरा जन्मान येता ती देवाल मुखार सून सेव करचे खातीर पांडव जावन. सो आमी पळयत म्हणजे आमी एक एक पंता हें एक एक सायन्स फिक्शन पिक्चरान तांणी पळयतात पण विंगड प्लॅनेटा दोखून येवन तांणी विंगड रुपार येवन हें अर्थान तुका संगी पुरा करता ती तशी हें पळयत हें इतिहासांत आमी पळयत महाभारतांतू की हें देवी देवता तांगेले ते कॉस्मिक प्लॅना पार्टा लेखारी तांणी हांगा जन्मा येता ती देवाल सेवा करच्या खातीर देवाल मेन कशें नाशिल्लें धर्म संस्थापनार्थाय सो तें एक व्हड कार्यांतू तांगेले सहयोग दिवच्या खातीर तांणी जन्मांत येता ती आमी पळयता. सो मागीर पांडूक दिसता की धर्म मात्र न्ही शक्ती वय जावका धर्मार राज्य चलोवका जारी शक्ती वय जावका म्हूण आनी शक्ती खातीर कशें न्ही वायू खंयी पुणी वचून ताचेर एक प्रभाव दाखयत आशिल्लो खंयी पुणी आमी पळयता वार खंयी वता आनी ताचे एक प्रभाव दाखयता. सो तांणी वायुदेवा प्रार्थना करून ते पळयता ती आनी ऑफकोर्स आमकां गोत आसा वायुदेव म्हळ्यार तो देवाल एक व्हड सेवक जावन आशिल्लो तो हनुमंत जावन ताणें रामाल सेव केलेलो आसा आतां भीम जावन कृष्णाल सेव करता आनी मुखारसून वायुदेवान अपास अवतार घेवन मध्वाचार्य जावन वेदव्यास देवाला सेव करचे आसा अवतार त्रय मध्वाचार्य भीमू आनी हनुमंत. सो प्रार्थना केलेले प्रकार अपास तांणी तपस्वी करून ते एक प्रार्थना केलेले प्रकार ओट्टुमेळ प्रार्थना करताना वायुदेव येता आनी तांकां ते पुत्र प्राप्ती जाता आनी भिमाल जन्मांत येता ती म्हूण पळयता. सो भिमाल जाल्लें युधिश्टीर जाल्लें तांकां दिसता की धर्म आयिल्लें शक्ती आयिल्लें जाल्यार एक व्हड योद्धा वय जावका कोण ते सगळें एक म्हणटा पळय कमांडर म्हूण म्हणटात पळय तांगेलें एक राज्य चलोवचें हिरोइजम पण एक हिरोइजम दाखोवचें आनी हें देवतांतू राय म्हळ्यार इंद्र तागेलें तें हिरोइजम आसा. तांणी लेखता ती की आतां इंद्राला आवाहन कोरून ते आपास तांणी ते एक तपस्वी करून तांणी दोग जन प्रार्थना करून ते मंत्रोच्चार करून इंद्र येता आनी इंद्राले आशिर्वाद ताचें फलस्वरूप अर्जुनाल जन्म जाता म्हूण पळयत. सो भीम म्हळ्यार एकदम फियर्स ग्रेट अर्जुन म्हळ्यार एकदम प्युअर आनी ह्या तेगजन चेडूं जाताना मस्त सकट ऋषी वर्य मुखारसून कसन जेतलें आनी कितली व्हड जेतली ती ह्या पुरा विशय पांडूक सांगता ती. सो पांडूक भारी खुशी जाता तेगेले मनांत तशें म्हणटात पळय ते जाल्लें म्हणून. आतां ह्या पुरा जेत्ता आसतना मात्रिक एक दुख्ख आसता की तिगेले कोणी चेडूं ना ती म्हूण वय ती ज्युनियर वायफ वय जाल्यार तिगेले मनांत एक इच्छा म्हळ्यार वय न्हू ताका ती ते पांडूक वचून सांगता की म्हाका एक चेडूं आशिल्लें जाल्यार म्हूण तेन्ना पांडू सांगता जायत हांव कुंतीला रिक्वेस्ट करता की ते मंत्राचे प्रभाव तुका काय थोडे प्राप्त जावं तशी कोरो कुंतीला वचून तो सांगता आनी कुंती काय दिसता की माद्री काही दुःख जावचें ना तो तिगेल बिहाफारी कुंती ते मंत्रोच्चार तिगेल कडेन करयता आनी माद्री दिसता एक पंत सांगला वय अपास निमगेले कुंती वय ना म्हणटली म्हूण ताका ती रिक्वेस्ट करताना ती अशी दिसता की एक पंत दोन चेडूं जावं तशी ट्राय करुया नेक्स्ट टायम जातलें की ना म्हूण ताका ते म्हणटात पळय दोन जण ओट्टू येतात तसले देवता म्हळ्यार अश्विनी कुमार अश्विनी कुमाराला आवाहन करता ती आनी ताका एक पंत दोन चेडूं जाता नकुल आनी सहदेव तशी तांणी ग्लोरियस आनी एकदम हँडसम आसता ती ते चेडूं पुरा रुपारी. सो पांचत्तरी पांडूक आनीके मनांत तशें आनीके चेडूं जावेत तेन्ना कुंती देवी सांगता की ना आनी ना आय कांट डू दीस अगेन एंड अगेन म्हाका लापास हें करूं जायना कितले इमर्जन्सी आसल्यार 3 आनी 2 5 जालें न्हू पुरो म्हूण ती सांगता आनी तांतूय महाभारतांत उल्लेख आसा ती विंगड शास्त्र पुराणां लेखार सांगता की तांगेली ते परिस्थिती आसा त्या लेखार ते 5 चेडूं जालें ते समची म्हूण आनी भारी ते म्हणटात पळय शास्त्राचे विंगड श्लोक आनी ती सांगून पांडुरायाक ते सांगता ते कसले 3 तशी लेखचे ते समची म्हूण. सो हांतूय पळयत कुंती देवी एक राणी आशिल्ली आमी लेखच्या पुरो एक स्त्री आसा म्हळ्यार त्या टायमार तिका तिगेलें शिक्षण आशिल्लें की ना ना ती एकदम म्हणटात पळय पुरा रुपारी तिका शास्त्र वेद शास्त्र हाचें ती पठन केलेलें आशिल्लें ती पुराकूच आशिल्लें व्हेरी लर्नेड आशिल्ली ती ह्या इन्सिडेंटान पळयता ती कशी पांडूक कन्विन्स करता म्हूण. सो माद्रीकय 2 चेडूं जाता ती आनी
पांडुबाई सांगता आणि आम्ही आनी निमगोच्या नजम आणि पांडुबाई तृप्त जाता की पांच चेडू आसा ती आणि भारी खुशेर असतात तांणी तांकां तो ट्रेनिंग आनी दिवचे सूर करता विंगड विंगड स्थान रुपारी तांकां शिकोवच्याका जाल्यार एक इन्सिडेंट अशी जाता की तो माद्री वटू एकांत तांतू रानांत आसता आनी ते एक परिस्थिती ते वातावरण अशी जाता की तो ताका तागेले मनांत तूं एक इच्छा जाता हें पुरो देवाल लिलाचे एक प्रकार कसं जाल्यार की आनी श्रेश्ठ जावन आशिल्ले देवाल भक्त आमी आमगेले दृश्टिकोणान पळोवचें जायना देव तांगेलो उपयोग करता आमकां ब्लेसन्स दाखोवच्याक आनी एक प्रकार ते लिला मुखार सून वचच्याक सो तागेले मनांत तूं ते एकांतांत आसतना तिगेल ಒಟ್ಟು ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಪಾವಸ್ತಸಲೆ ತಾಗೆಲೆ ಮನಂತ ಇಚ್ಛೆತ್ತ ಮಾತ್ರಿ कळता हांक पळोवन पांडूक पळोवन की तागेले मनांत कसन आसा म्हूण आनी ती सांगता तुमी विसरचे ना जे तुमगेल्या कसन तो श्राप आसा म्हूण आनी तूं मुखार सून गेल्यारी हें जातलें म्हूण जाल्यार तीन तें वॉर्निंग केले लेकारी तो आयकना तो एकदम त्या परिस्थितीन कॅप्टिवेटेड आसता आनी मुखार सून त्या हाचे निमित्त तागेलो मृत्यू जाता म्हूण सांगिल्लें आसा सो 7:45 जालेलें आसा मे बी नेक्स्ट सेक्शन आमी नेक्स्ट टायमार घेवया सो दॅट वी कॅन स्टे ऑन टायम 7:45 जालेलें आसा सो अशी ती दोन सेशन आनी घेवया आमी कुंती देविलें स्टोरी सो हे कुंती देविलें स्टोरीज आयकून जातरी आमकां तिगेलें तें सगळें चरित्र एक काणी रुपार कळसिता तेन्ना आमी त्या प्रार्थना वताना आमकां कळटलें की कसन श्रेश्ठ रुपार ती एक स्त्री आशिल्ली ती इतली सकट कश्ट भोगूनय ती कशी प्रकारार तिगेली एक भक्ती श्रेश्ठ आशिल्लें म्हूण सो क्विकली रिकॅप करता आज आमी कशें डिस्कस केलें आमी फर्स्ट आमी आज पळयलेलें की कशी एक म्हणटात पळय महाभारताचें एक विशेषता की आमी हें पुरो आयकल्यारी तातूंत खंयचें एक चरित्र देवाल भक्ती आयकल्यार तें आमगेलें एक शुद्धीकरणाचें कारण जाता आनी आमची गोक्त आशिल्ली काणी अशी न्ही रामायण महाभारत असं हातूंत कसले म्हणटात पळय अशी साधारण कोणी असं आसनात की आमकां कसलो विशय गोतना हो जाल्यार सिंपली आयकल्यार वय इट हॅज एन एफेक्ट ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन ऑन अस कसले की हें साधारण स्टोरी न्ही हें देवाल ओट आशिल्ली संबंदीत जावन आशिल्ली स्टोरीज आमी मागीर कुंतील फर्स्ट टायमाचे आमी सुरे पळयलेलें की कशी ती सुरसेनाल जन्म येता कृष्ण लागता ती म्हळ्यार मालगड भयणी कुंती भोज तिका घेवन वता ताका चेडूं नातिल निमित्त मुखार आमी ते इन्सिडेंट पळयलेलें की कशी दुर्वास मुनी येता दुर्वास मुनील सॅव करती आनी दुर्वास मुनी ते तिका आशिर्वाद दिता मंत्रा रुपारी की हे मंत्र आवाहन केल्यारी खंयची खंयची देवता येवन तांगेले लोकून तुका कृत प्राप्ती जातली म्हूण जाल्यार कुंती देवी एकदम सांज चेल्ली आशिल्ली ती टिनेजर आशिल्ली आनी ती कॅज्युअली एक पण म्हणटात पळय चुकून अशी ते म्हणटा ते सुर्याल मंत्र सुर्या पळोवन ताजे सूर्यदेव प्रकट जाता आनी परिस्थिती अशी जाता की तिणें ते चार्ट स्विकार करपा पडटा ऑल्दो ती रेडी नाशिल्ली जाल्यार आमकां तसं हाचे कनेक्शन मागीर पळयलें तें जावक आशिल्लें कसं जाल्यार म्हळ्यार आमी ते दंबोदभवाल काणी पळयले कर्णू फुडें जन्मांत तो राक्षस आशिल्लो दंबोदभव जावन आनी तागेलें फलस्वरूप सूर्यदेवाकय त्या मुखार सून वचूंक आशिल्लें फुडें जन्मांतूय नरनारायण ऋषी आनी दंबोदभवाल लढाय जालेली जाल्यार ते एक कवच व्हरतना तो सूर्याल शरण आयिल्लो जाल्यार ती लील मुखार सून वचूंक वयना तो राक्षस आशिल्लो ताका मारका खंडीताची ताका तो दंबोदभव ते एक कवच व्हरलेल्यान तूं कर्णा जावन जन्मांत येता जाल्यार तुमी लेखीत राक्षसाल इतली चांग गुण कशी आसा म्हणून कर्णाल आमी आयकतात तो कितलो चांग आशिल्लो कसले की तो मस्त काळ सूर्यदेवाल ओट्टो आशिल्लो खंयचे एक चांग व्यक्तील संग केल्यारी खंडीत चांग गुण येता जाल्यार तागेली राक्षस प्रवृत्ती वेळ आशिल्ली ताका आमी पळयत की मस्त सगळ्या विशयांतू तो दुर्योधनाल प्रभावांत येवन तो रॉंग डिसिजन्स घेता म्हणून आमी त्या कर्णाल चरित्रा पळयत आनी तांची नरनारायण ऋषी त्या दंबोदभव मारतली तांणी आतां कृष्ण आनी अर्जुन जावन येता ती मुखार सून आमी पळयलेलें कशी कुंतीलें वार्डीक जाता पांडू लोट्टू आनी माद्री लोट्टू आनी ती परिस्थिती अशी जाता की चेडूं ना ती तेन्ना कुंती शेअर करता की म्हगेलें मंत्राची पावर आसा पांडूक भारी खुशी जाता कसलें की पांडूक ते श्राप मेळिल्लो आसता किंदम ऋषीलो की तुका चेडूं जायना ती म्हळ्यार तूं कसल्या प्रकारान संभोग करचे प्रयत्न केल्यारी तुगेलो मृत्यू जातले आनी त्या मंत्रोच्चारार आमी पळयलें युधिष्ठीर भीम अर्जुन नकुल सहदेव तांणी जन्मांत येता ती आनी लास्टार एंड करतना पळयलेलें की पांडुलें तें म्हणटात पळय तागेलें तें एक समयार ते प्रभावीत रुपारी
तेगेलें तें ताणें तें श्राप आसुनूय ताका तें मना वचना आनी तेका मृत्यू जाता. सो आमी मुखार सून नेक्स्ट टायम आनी महाभारताचे संक्षिप्त रुपार मेन इव्हेंट्स नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करूया. सो हांव हांगार आपयता. थँक्यू फॉर जॉयनींग टुडे. कुंती महाराणी प्रार्थना आमी केन्ना मुखार सून पळयतलीं ते एकदम एक प्रार्थना अशी दिसता पुरो एक स्त्रीन केलेलें आसा जाल्यार तातूंत इतली फिलॉसॉफी आनी इतले सिद्धांत आसा ती ते एक मनावर तसलें आसा. सो सुदें काणी रुपार आयकुया मागीर ते सिद्धांत तातूंत मुखावेल सेशन जावचें. कसं चुकी कोण आसल्यार उलयतना क्षमापण कोरता. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोणालें कसं कॉमेंट चॅट बॉक्सा घालता आसल्यार कसं तुमगेल कसं एक अभिप्राय दिवका आसल्यार वी कॅन शेअर फॉर नेक्स्ट 5 minutes 10 minutes बिफोर वी क्लोज द सेशन. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद. कोण कोण चॅट बॉक्सांत कॉमेंट घालता आसा ती. थँक्यू फॉर जॉयनींग. आमी कुंती महाराणी तें प्रार्थनेचें लिंकय घालता ती तें आज जे गौरांगीन माताजीन तें प्रार्थना केलेलें ते एका स्कंदाच्या 8 अध्यायाचें 18th श्लोका देखून 43rd श्लोक ते तुमकां टायम मेळिल्लो आशिल्लो तेन्ना तुमी तें कुंती महाराणी कांय प्रार्थना तें तुमी तें श्लोक पळयत. भारी छंद आसता. हांव मागीर ते ग्रुपार शेअर करता. धन्यवाद. वय नेक्स्ट वीक सेम लिंक आसतलें बट आय जस्ट वॉन्ट टू शेअर यू थँक्स तुमी निमगेल खातीर. नेक्स्ट वीक हांव ट्रॅव्हल करता आसा सो नेक्स्ट संडे द सेशन वील नॉट बी देर. नेक्स्ट संडे इज वय 18th. सो आफ्टर दॅट ताचे मुखावेल संडेन तूं करता. एपोलॉजायज फॉर दॅट म्हळ्यार म्हाका तें सेशन घेवचें जाय आसना नेक्स्ट वीक. आय एम ट्रॅव्हलिंग सो ते टायम फिट जाय आसना ताचे मुखावेल सेशन. सो वील ट्राय अँड कवर कुंती देवील स्टोरीज इम्पॉर्टंट इव्हेंट्स इन 3 and then we will move to the philosophical part of Kunti Devi's prayers. So Dhanyawad. Thanks for all your comments. Thanks for joining. See you not next Sunday, that's Mukavel Sunday. Hare Krishna. तीन पत्ता देवाल हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून हे सेशन एंड करूया. हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे. हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा राम हरे हरे हरे. राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे. राम हरे हरे. धन्यवाद जॉइन केले खातीर. संडे इवनिंग तुमगेलो टायम हरे काडून हरे नेक्स्ट संडे आपास मेळया आमी आनी वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस हरे टॉपिक. कृष्णा प्रभुजी दंडवत हरे प्रभु. कृष्ण. धन्यवाद धन्यवाद. सेशन हांगा एंड करता. धन्यवाद.